सगळीं आमी उबी रावन मिसाची सुरवात एक गायन गावुया. A22 परमेश्वर राजसोड चलयता पान 11 A22 पेज 11. परमेश्वर राजसोड चलयता रातचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजसोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. वरचड उजवाड सर्गीचो आमचो देव आमचेर दाखयता. सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे भोंवती चलयता. वरचड उजवाड सर्गीचो आमचो देव आमचेर दाखयता. सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे भोंवती चलयता. परमेश्वर राजसोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजसोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून केल्या मंगेल आनीक कार्मिना फेर्नांदीस देवान तांकां सर्गीचें राजभाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस सोंपता इवन फेर्नांदीस आनीक सेबास्टियन सिक्वेरा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दोंदरे हे वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जिको काब्राल, एडविन काब्राल, सेवेरिटो फेर्नांदीस, ग्रेगोरियो वेगस, फातिमा मार्टिन्स, कॉसेसांव वेगस, टेरेन्स डिसिल्वा, विलियम फेर्नांदीस, डेफिलिन सिल्वेरा, जुआंव वेगस. साबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. वयताले शिवोनी ग्रेशियस, मार्टिन्स मोरोड, अग्नेल नॉरेन्स, दुर्गावाडी, एना मारिया गोन्साल्वीस, व्हडलें बात्री, मारिया पेरेरा, कार्दोज बाडो, पास्क्वाल डिसुसा, केरन, लालिता देकुना, नोमशीन, अंतुस एंड एमिली ब्रंगजा, नगाळी, विन्सेंट फेर्नांदीस. साबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना साबिमाची विनवणी ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण वचूं म्हूण मागुया. बाबाचे आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं. तुमची सभा आसूं. म्हजी बहीण मानू आयज पवित्र सभा समरण करता बाग्यो तेरेस आविलाची. जेन्ना आपल्या माद्री भयणाक ती शिकवण दिताल्यो तेन्ना एक शिकवण ताची अशी आसा. ते म्हणटाले माद्री भयणाक, वी स्टार्ट ग्रोईंग स्पिरिच्युअली वेन वी स्टॉप लुकींग एट द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स. जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी पळोवपाचें बंद करता तेन्ना आमी उत्तमीक वाटेन वाड जावंक पावता. एके भाशेन म्हजी भयण मानू आपल्याच जिविताचेर नदर मारूंक वो आमचेंच कॉन्शियस आसा तें एग्जामीन करूंक आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक. आनीक आयज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना हीच करपा आमकां मागुया. आमी जण एकल्यान आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनीक आमच्या जिवितांत ही नवसरणी हाडूंक, बरेपण हाडूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत हें बरेपण येवंक आदार दिवंक. आनीक हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातकिवस कर म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांतन दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच वार मारे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो क्रिस्ता क्रिस्ता काकुतो क्रिस्ता क्रिस्ता Somia, Somia Kakuto, Somia, Somia Kakuto. प्रार्थुया. थोडो सोबील उगीच रावन तुमचे कासकी ते साव तेव्हा मुखात वरात. देव आमचे बापा क्रिस्ती भक्ती मार्गाची सोपून नाय पवित्र सोबेक नव्यान दाखोवच्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बाग्योन तेरेसाक तुवें उपसयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलोली स्वर्गीची शिकवण आमच्या आत्मीक पोसणाक उपकारूं. खरे पवित्रतायेच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां आसूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. मनशा, तूं कोणूय जाशी, तूं दुसऱ्याचेर नितीचें फर्मोण मारशी जाल्यार निबा सांगूंक वाट ना तुका. कित्याक जेन्ना ताचेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकार कोत्ताय. तर ज्या कर्तुबांचेर तूं फर्मोण मारताय तींच कर्तुबां तूं कोत्ताय. तशें कोत्तात तांचेर आड देव आपलें फर्मोण मारता तें सारकें म्हूण आमी तर जाणो. आनी मनशां तींच कर्तुबां तुवें करची करूं तशें चलतल्यांचेर फर्मोण मारताय तो तूं मात देवाच्या फर्मोणांतलो वांटवतलोय म्हूण सोजमताय. वो ताचे भरपूर बरेपण तोकोस आनी सोंसणिकाय हांची तूं बेपरवा कोत्ताय. तुवें जिवीत बदलूंक देवाचें बरेपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तो नकलोय. जिवीत बदलूंक तयार नासलोल्या तुज्या काळजाचे दारुणायेक लागून रागाच्या दिसा आनी देवाचे नायनीत पोरगोट जातली तेन्ना ताच्या क्रोधाचे जाळ ओदिकूच पेटो म्हूण तूं मागून घेताय. तो जोण एकल्याक आपआपल्या कोरण्या पोरमोणे फारीक कोत्तलो. थांबून आसतना बोऱ्यो कोरण्यो करून मोहिमा मान आनी ओ मरण सोदतल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो. पूण आटपण आसलोल्यांक सोत मानून घेवचे सुवातेर खोटेपण मांडटात तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा. खोंट आनी आकांत वायट कोत्तल्यांक सोमेस्त मनशांक रावता. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय. मोहिमा मान आनी शांती बरें कोत्तल्या सोमेस्तांक. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय. तर देव हाचे ताचे तोंड पोलियोन चलोना. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. आपल्या कोरण्या पोरमोणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दितात. म्हणुया आपल्या कोरण्या पोरमोणे
सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें खडप. तूं एकलोच म्हजो तारक. तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका धीर गोट कोत्ताय. जबाब आपल्या करण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या. तो एकलोच म्हजो सदां बरवासो आनी विस्वास. देवाच्या हातांत आसा म्हाका मान आनी तारो. तो एकलोच म्हजें खडप. देवाक हांव शरणा येता. जबाब आपल्या करण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिता. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब आपल्या करण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. उद्गाराक उबे रावया. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Sobespo तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. जेजून म्हणलें फारिसियांनो तुमचें कोटा. ओर्तेलां पारोस आनी सगले तरेचो भाजी पालो हांचो दावो वांटो तुमी दितात. पूण नीत आनीक देवाचो मोग तुमी सोडतात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनीक तेवूय चुकोवचे न्हय आसले. फारिसियांनो तुमचें कोटा. देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिट्यार लोकांचे सलाम तुमकां झोपारूच रुचतात. तुमचें कोटा. दिसती पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचे चलतात तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका परती पाळून म्हणलें गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान कोत्ताय. आनी ताणें अशी जाप दिली धर्मशास्त्रांनो तुमचें कोटा. उखलूंक व्हरूंक जायना तसलीं ओजीं तुमी मनशाचेर उखलतात आनी त्या ओज्यांक एक बोट पुरयान तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानवाचें पयलें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिठीवेलें वाचप. कित भाशेन थंयसर आमकां उगड्यास कोत्ता की आमी कोणाचीच नीत करची न्हय. जंय भाशेन आमी दुसऱ्यांची नीत कोत्ता ते भाशेन देवूय आमची नीत कोत्ता. दुसऱ्यांच्यो चुकी आमी मानून घेवंक समजून घेवंक आमकां आपयता. आनी निमाणी वोट बरी आसा आनी ती म्हणल्यार तर देव हाचें ताचें तोंड पळोवन चलोना. देव हाचें ताचें तोंड पळोवन चलोना. जबाब आसा आपल्या कोरण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय.
आपल्या कोरण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं कितें कोत्ताय मजुरी दिताय. तर म्हज भयण म्हणून आमच्या जिवितांत जर आमी नदर मारली जाल्यार आमच्या जिवितांत एक एक फावटी जायत्यो अस्कोताय आसात. पूण आमी कितें कोत्ता आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी पळयता, दुसऱ्यांच्यो अस्कोताय पळयता आनी हे भाशेन म्हज भयण म्हणून आमीच पातक करूंक पावता वा आमच्या जिवितांत जे नोसोनी हाडूंक जाय ती नोसोनी हाडूंक आमी पावनात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेन्ना नदर मारता तेन्ना जेजू फारिजीवाची आनी धर्मशास्त्रांची कर्तुत्वां तांच्या तोंडार मारता. कितें कोताले भायल्यान बरें मनीस म्हूण दाखयताले, भायल्यान सगलो मान आनीक महिमा आपणाक जोडून घेताले. पूण म्हज भयण म्हणून तांचें जिवीत कित भाशेन नीत करप आनीक देवाचो मोग करप आनी देवाचे पयले कायदे आपणे पाळप हें तांच्या जिवितांत दिसून येनासलें. पूण कोण कायदे मोडटा, कोण कसलें जिवीत जियेता, कितें कोत्ता तांचें दान मोल ताचेर आसलें. आनी एक एक फावटी म्हज भयण म्हणून आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जाता तेन्ना आमी आमकांच फटयता आनीक आमच्या जिवितांत एक कोश्ट आनीक दुमाळो. जाल्यार म्हज भयण म्हणून कितें करूंक गरजेचें? पयली वोस गरजेची म्हणल्यार आमी आमचेंच वी हॅव टू एग्जामीन आवर कॉन्शियस. दर दिसाक आमी आमचेंच कॉन्शियस आसा ताची नियाळ करूंक गरजेचें. आख्ख्या दिसार कितें केलां तें. फाटीं आमची सिनियर सिटीजन ती रितीराक गेल्लीं आनी तांकां न्हू बरें एग्जामीन करपाक तांचें कॉन्शियस आख्खे दिसभर आनी ताणें तें बरें प्रेयर देखून आमी प्रिंट काडलां. एक आदार आमकां कित्याक रातच्या वेळार न्हिदूंक वेचे आदीं तें मागणें जर केलें आनी आमच्या जिविताचेर जर आमी नियाळ केलो आमकांच आदार जाता. आमच्या जिवितांत कसल्यो अस्कोते आसात, खंयसर आमी सुदारणी हाडूंक जाय आनीक बरेंपण हाडूंक जाय तें. दुसरी वस्त म्हज भयण म्हणून गरजेची ती म्हणल्यार जेन्ना चूक जाली जाल्यार हॅव टू एक्सेप्ट दॅट. चूक जाली म्हूण डोंट गो टू जस्टिफाय दॅट. जितलें आमी जस्टिफाय करूंक वेतेले आनी जितलें आमी सांगूंक वेतेले तितले म्हज भयण म्हणून जायत्यो फोटयो मारपाक पडटल्यो आनी जायत्यो वस्तू घडटल्यो. सो देखून चूक सगळ्यांत थंय घडटा. वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट. चूक म्हाका लागून घडोवंक शकता वा दुसऱ्याकूय लागून चूक घडोवंक शकता. सो कितें जर तर म्हजी चूक आसा जाल्यार आय हॅव टू एक्सेप्ट दॅट. आनीक म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव एक्सेप्ट करतलो म्हाका आदार जातलो म्हज्या जिवितांत हे नोसोन्य हाडूंक बरेंपण हाडूंक आनी इट वील हेल्प मी टू ग्रो. म्हज्या जिविताची ओत्मीक वाटेन वाड जावंक. आनी तिसरे सुवातेर म्हज भयण म्हणून हे दुसऱ्याच्यो चुकी केन्नाच पळयनाकात. एक फावटी न्हू कितें घडटा कुमसाराक देखून येता तेन्ना यू टेल युअर सिन्स नॉट ऑफ अदर्स. आमकां कितें जाता एक फावटी ताणें तशें म्हणलें देखून हांवें अशें म्हणलें, ताणें तशें केलें देखून हांवें अशें केलें. ना, त्या सिट्युएशनाक तुज्यान आनीक जाय तें बरें करूंक जातालें आनी दुसऱ्या भाशेन तुज्यान रियॅक्ट जावंक जातालें. पूण म्हज भयण म्हणून सदांच आमी वी ब्लेम अदर्स, वी ब्लेम अदर्स. एंड वेन वी ट्राय टू ब्लेम अदर्स आनी दुसऱ्यांची चुकी वी डोंट ग्रो इन स्पिरिच्युअली आनी दुसऱ्या वाटेन आमची वाड जावंक पावना. मागीर ती मागीर शांती बिगडटा, खुशालकाय ना. ऑल द टायम मागीर नेगेटीव फिलिंग्स आमचे भितर उरतात. सो देखूनच म्हज भयण म्हणून दुबावूच ना. भायर आसा वायट आसा, दुसरो मनीस चुकी कोत्ता धरता. पूण जेन्ना हांव जें वायट देखून आसा तें म्हज्या बऱ्या कोरण्या वरवीं हांव वावुरतां तें वायट पयस करूं जाल्यार जायतें बरेंपण येता. हो म्हजो भाव चुकता आनी हांव तें समजून घेतां आनी हांव जर ताका आदार दितां तेन्ना म्हजी भयण म्हणून म्हज्या जिवितांत बरेंपण येता, दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण येता. नाजाल्यार आमचें कितें जाता जाणा, खोबऱ्यो चड जातात, खोबऱ्यो चड जातात. पयर एक वस्तोरी मेवली म्हाका आनी ती म्हणटाली फादर आय वॉज यूज टू स्टे बॉम्बे रावताली खंय. थंयसर खंय कोण कोणाक कळकनात आनी कांय खबरो जायना थंय. पूण आतां हांव गोंयांत येवन रावतां खंय आनी गोंयांत खंय चड खबरो हाच्यो ताच्यो चड खबरो. आनी अशेंच कितें म्हजें भयण म्हणून एक फावटी आमचें जाता. आनी जितलें आमी दुसऱ्यांच्यो खबरो करतात न्हू तितलें नेगेटीव एनर्जी आमचे भितर येता, नेगेटीव एनर्जी. आनी दॅट एफेक्ट्स अस आनी इट ऑल्सो एफेक्ट्स आवर फॅमिली.
सो देखूनच म्हज्या भयणानो ह्या वायटांतले आमी पयस रावंक गरजेचें आनी जितलो हांव वस्कोत म्हूण मानून घेता आनी दुसऱ्यांकूय हांव समजून घेता आनी दुसऱ्यांकूय आदार दिता तितलें म्हज्याय जिवितांत बरेंपण येता आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण येता. तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटून आमी गायन गावुया C11 भेटयता ही आमची दाना पान 30 आनी 2 C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची Somos precisados de basta para ter na tua vida tu te leva de palavra na quantidade de Somos precisados basta म्हज्या बाबा भयणांनो म्हज्यान तुमची बलिदान सोड पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें सांगून मागात. तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानून घेवन बापा सोर मनशाच्या तारुकाक पवित्र सभेच्या सोर गोरसां खातीर भाग्यवंत तेरेजान आपल्या मोठाच्या वंटी भितर कोतकोतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या गोरसां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समरण करूंक ह्या जिवच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमची सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवीदारां सासनाचे देवा सोर काळ सोदताय जे क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खुबसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां कोवाय दिताय. तुज्या सोडवणेचो पळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. तेव्हा सगल्या देवदूतान भक्तां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या सोय भोवा सोर्गी दुखा सोय सर्वेस्वराची नावी बाबा कोरोस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुंकेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनीक म्हणलें
हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनू बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणेक कोराचें रगत. पातकांचे बॉक्सर मिरच्या तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते भरावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गोड परगटुया. Sumia Jesu amigo urokata Ani ekal sigle vieta Digle mavi tu voi momaresu Ami tuझे moram porgota बापाजीच्या मन्नाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडाण सर्वांची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कुडा रोगो शेवतले मात समेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सवेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जनपणाचो बरोबर सुद्दां मेळ्ळें ती आमच्या गोडच्यांची, आमच्या भावा भयणांची, इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पौसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यां जुजे तिचो पोती, भाग्यां धर्म दिता, भाग्यां जुजे वाज सामी गेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हजे बहीण मानून दोन वस्तू गरजेच्यो. जर तर म्हाका शांती जाय आनी इफ आय वॉन्ट टू ग्रो स्पिरिच्युअली आय हॅव टू एक्सेप्ट माय मिस्टेक्स. जे म्हजे चुकी घडटात त्यो हांवें मानून घेवंक जाय आनी सुदारणी हाडूंक जाय. आनी दुसरी गरजेची वस्त म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या जिवितांत जर आमी बरेंपण हाडटले जाल्यार दुसऱ्यांची चुकी न्हय पूण दुसऱ्यांच्या जिवितांत जें बरें आसा तें आमी पळोवंक गरजेचें. कित्याक आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत कसलें ना कसलें बरेंपण आसा. देर नो डावट विकनसीस सगल्यांक आसात. आमी मनशां सगल्यो वस्तूक पूण जितलें आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत जें बरें आसा तें पळयतले देन आमी तांकां आदार करतले तांच्या जिवितांत हें बरेंपण येवंक. तो रिस्क करपाक हेंच बोड जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगशिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कडेन जिवितांत सबस आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोत्रेकता. तो आमकां तुजी उदक काकुतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिसकात. आमचे कशे परमणे तुका शांती दी आनी तूं सगळ्याक वटांत सांबाळ. जे येता राजभोज चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी Semia Jesus Kristus guru patau sekita tu muzi kaputi mujat na sekuri kula. ही देवाची शेळी संसाचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सोकली सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया D40 स्वर्गी उंडो जेजून दिलो पान 60 आनी 9 D40 पेज 69 स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असलो फावोर आसलो Jesus,
प्रार्थूया. देवचे बापा, आमी आतां शेवलोल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जीव चित्तान आमच्या काळजान दिसान दीस वाडय आनी बाग्यो तेरेजाचे पोसळीत शिकवणेन आनी देखी वरवीं बोंद मोटवाची जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रेगय आनी स्वर्गार आमी तुका वाखाणूक पावसोर आतां तावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माये मोगाची निरंतरी वाखाणी जावं दी. तुज्या बुदा जेवचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमची सव्यास सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल मावा बोरव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राव. देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी काल ते पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक एमपणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक चडपतात. आमेन. भाग्योंत मारे तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरोबरसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी कोत्तेल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताळण्याचे सोय करून कोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबें सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनंती कर. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या खाना नोगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मातना. जिव्यांक सांबाळ, मोतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कर गोवाय. दिसपट्ट्या गोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गोसांनी तुजो आदार आमी लाल्योन मागता. खोस दूख हुस्के कोती विघ्नां संकोश्टां हे आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयेत जट्टून कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. बाबार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक, बिस साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायवदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटान जियोशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायवदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे
आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबार्थ्यांच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गरजो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया. इल्लो सोबे ओगीच रावून Mari Bovici grata, tu gorvaicia gloriani, s'ascoltata raci Mari, voleam campania Mari, tu ci veghi in mano Času dukaco, morsom doskor dutuče, mare dukace tame, tuče vegin malum tuso, orom dučasu dukaco, morsom doskor dutuče, mare dukace tame. बाबार्थ्यांची मागणी हे आदाराचे माये तू गिरेस्त उदार देवाची सोद देणी तू आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांता तू आमच्या पातकांचे बक्षणे आनी आमचे तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां सायत म्हूण जेचो मोग सदांच शेवटाक पुरयांची आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूं तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माये. आतां आमी सोर सोमिया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोनाक कालची आमकांच वोपोवन दिवया. नमान मरे कृपेन बोलले सोर्बेस्पो तुझे तें आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू. बागेत मरे देवाचे माये मपात्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोद कर ए देवाचे बाग्योते माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया हे सोमयाचीच क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे मारेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळसांत तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोरवणीचो फोड सासनाच्या सासनाक बोगोंक दी. आमेन. पिडेवंताचेर आशिर्वाद हे सोमया कुडीचे अस्कोत्यान कश्टतल्या तुज्या चाकरांचेर ओ चाकोणींचेर तुजी दयाळ दिसकार. तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवेन. आमेन. मेमोरारी आमी म्हणुया. बो कोणवाळे आंकवार मारे उगड्यास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो केन्नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरबशार रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारे माय मोचे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेश तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन.
मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. टी 53 स्वादीक तुझें नाव मारिये पान 225. टी 53 पेज 225. Suadik tuझे नाव मारिया मोगानो उचारता भुरग्या पोडादान मारिया कालचान ते सांबाळता. सुवादीक तुझे नाव मारिया मोगानो उचारता भुरग्या पोडादान मारिया कालचान ते सांबाळता. मारिया Maria, odorgit moja